मायमोगाचो येवकार खबरो सांगतात जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक ना स्वताची ॲम्ब्युलन्स, पूण तेंचे गॅरेजीत स्क्रॅपाची ॲम्ब्युलन्सींची रास. पेशंटा खातीर वापरतात 108ची ॲम्ब्युलन्स. दिवचलच्या भलायकी केंद्राची तब्येत सांगपी महेश गोवेकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. सुरू जाल्यात नावेलेचे रुजाय सायबिणीची फामाद नोवेना. गोंयकारा बरोबर गोंया भायल्या भाविकांची गर्दी. आनीक 5 दीस शिवरू येता पावस. 10 नोव्हेंबरा उपरांत जाव येता तापमान सुकें. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नाव सोनूबाय पूण हातात पितळेचो वाळो ना ही म्हण वापरप काय दिवेपणाक काळोख म्हणप कळना. दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक स्वताची ॲम्ब्युलन्स ना, पूण तेंचे गॅरेजीत 4-5 स्क्रॅपाच्यो ॲम्ब्युलन्सी मात हाडून उडयल्यात. पेशंटांक व्हरपाक 108ची ॲम्ब्युलन्स वापरतात. पळयात भलायकी खात्याची तब्येत सांगपी महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. CSC आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ते सध्या ओल्ड ॲम्ब्युलन्सांचे एक स्क्रॅप यार्ड जाल्ल्या सारकें आसा. आनी आमी पळयतात की फाटल्यान ताज्या 4-5 ॲम्ब्युलन्सी अश्यो हांगा सामक्यो हें जाल्ल्यो आसा, त्यो हाडून थंय उडयल्ल्यो आसा. तेंच्यांनी डंप केल्ल्यो आसा अक्षरशः. आनी पूण आमकां अशें कळ्ळां की ह्या CSCन पेशंटाक व्हरपाक ॲम्ब्युलन्स ना, ते सध्या 108चेरूच डिपेंड आसा. पूण अश्यो ज्यो 4-5 ॲम्ब्युलन्सी मोडलेल्यो फाटल्यान उडयल्या, ते फाटीं काँग्रेसीनूय हेचेर प्रश्न उबारलेलो की सुविधा ना सारक्यो CSCन आनी ॲम्ब्युलन्सी फाटल्यान उडयल्या. हें हॉस्पिटल जें आसा एक बऱ्या पैकी बांदलेलें आहा बिचोले, पूण तें एक स्क्रॅप यार्ड जावन पडला. फाटल्यान ॲम्ब्युलन्सी आपूण भितर सुविधा ना. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय सरकारान, हेल्थ डिपार्टमेंटान. आनी ज्यो ॲम्ब्युलन्सी खंयच्या दुसऱ्या शहरांतल्यान हाडून हांगा डंप करता त्यो थारोवपाक जाय. तातूंत जे पावस पडल्या उपरांत भितर जळारां बी जावपाक शकता. ॲम्ब्युलन्सी ह्यो लोकांक व्हरपाक आसता की ना की जळारां जावपाक. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर. गांवाचो सरपंच ह्या नात्यान पंचायतीचे वतीन मास्टर प्लॅनाची मागणी करात. गोंयच्या एक्टिव्हिस्टांनी ओल्ड गोवा पंचायतीक सुचयला. जाल्यार मास्टर प्लॅनाच्या बाबतीत सरकारान पंचायतीक विश्वासात घेवंक ना. ओल्ड गोवा खातीर मास्टर प्लॅन करात आनी पंचायतीक बरोबर घेवन करात, पंचायतीन सरकारा कडेन मागला. नव्या IPB प्रकल्पाकय पंचायतीन खर विरोध केला. ओल्ड गोवा IPB प्रोजेक्ट येता. हाचे आदी ह्या वाठारांतल्या बेकायदेशीर बंगल्यांच्या विरोधात गोंयभरच्या एक्टिव्हिस्टांनी आंदोलन केल्ले. विरोध अजूनय निवलो ना. नवे प्रकल्प येतात. गरज नाशिल्ले सगळे प्रोजेक्ट सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पवित्र वाठारात कित्याक येतात, सोशल एक्टिव्हिस्टांनी विचारला. कोयराचे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवात, सांजाव सापळेत ओल्ड गोवात, इल्लीगल बंगलो ओल्ड गोवात आनी आतां IPB प्रोजेक्ट ओल्ड गोवात. बॉयलिंग पॉयंटाची वाट पळोवं नाकात. आयकात तांची शिटकावणी. मास्टर प्लॅन बेसिकली इज वॉट इज द स्टेट, पयलीं कितें आहलें एज अ स्टेटस, वॉट इज द हिस्ट्री बिहायंड दीस प्लेस, वॉट इज द प्रेजेंट स्टेटस आनी हाव यू आर गोइंग टू यूज दीस इन द फ्युचर. हे डेव्हलपमेंट कितें आहा तो तकलेन घेवन वो फ्रीज करचो पडटा. ही एरिया फ्रीज करची पडटा. वो ह्या प्लॅना प्रमाणेच फुडलो डेव्हलपमेंट जातलो. वो आज प्लॅन ना म्हणून हे नाका जाल्ल्यो सगळ्यो भानगड्यो हांगा जाता. मास्टर प्लॅन केल्या उपरांत आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंट्स प्रोटेक्शन पळय एक्ट आहा आनी जितले पळय देशाचे कायदे आहा ते जर लागू केले एज इन दॅट मास्टर प्लॅन जाल्यार हें कोण कांय करूंक शकचो ना. म्हणून आय हॅव डिमांडेड एगेन that there has to be a master plan. This was the scope of my discussion with the sarpanch. पंचायत म्हणून माझे अशें म्हणणें आसा की मास्टर प्लॅन इज अ मस्ट फॉर ओल्ड गोवा. कित्याक हांगासर ज्यो आमच्यो हेरिटेज सायट आसा, हेरिटेज सायटी प्रमाणे हांगासर मास्टर प्लॅन मस्ट आसात. कारण कित्याक हांगासर पयलोच तो प्लॅन जालो जाल्यार ते प्रमाणे फुडले कडेन आमचे कडेन कॉन्फिडन्सान घेवन तें सगळें जावंक जाय. पूण एनीवे
फुडाराक तर आतां मास्टर प्लॅन तयार करता जाल्यार आमी पंचायत सगळे मेळोन सगळे हे करून मास्टर प्लॅन करपाची गरज आसा. कितें पळय तो प्रोजेक्ट येयला पळय तुमी सांगलें की 5 तारीख उपरांत मागीर तुमी सबमीट करतले म्हळ्यार तुमी पंचायत ऑब्जेक्शन केलां तुमी सबमीट. हय एक्चुली आयज आमी टायपिंगेक लायला ते करपाक लायला. आयज पावले जाल्यार फाल्यां करतले. दक्षिण गोंयांतय नेटान ह्या नव्या प्रकल्पाच्या विरोधात सयांची मोहीम सुरू जाल्या. तांकां राजकीय पक्षांनी तेंको दिला. आयकात तांचो निक्षेव. Why all unnecessary, not needed projects? Why they are surrounded around St. Francis Xavierच्या त्या पवित्र जाग्यार सगळे सदांय म्हणला is there a big master plan to destroy the sanctity of St. Francis Xavier? आमचो गोंयचो सायब कोचऱ्याचे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवान, सांजाव सांपेद्रू ओल्ड गोवान, इल्लिगल बंगलो ओल्ड गोवान, हेलिपॅड ओल्ड गोवान आनी आतां हे IPB प्रोजेक्ट्स ओल्ड गोवान. खूंय चलता? वेर आर वी गोईंग? वेन द होल ऑफ गोवा इज डिसअपॉइंटेड, सॅड because that illegal bungalow is still standing high in spite of being totally illegal. आणि ते थंड जावंकूच ना. तुम्ही आता आनीक हाडून आनीक प्रोजेक्ट्स हाडटात थिंगा. This is what has to stop. There will be a boiling point. Don't wait for the boiling point. And we Goans are all in one say. We say we don't want any projects around San Francis Xavierच्या पवित्र जाग्यार. IPB म्हणून जें काडलां आहा तें एक शॉर्टकट मेथड रॉंग आहा तें कितें हें करपाक आनी ह्या शॉर्टकट मेथडान IPB थ्रू हे हो प्रोजेक्ट काडपाक सोदता इन द वीच इज इवन इन द बफर झोन. एक हेरिटेज सायट जालेंच तेजे भायर बफर झोन आहा तितून हाडपाक सोदता. एनी ऑल दीस थिंग्स आर प्रमोटेड बाय द गव्हर्मेंट. इट इज व्हेरी क्लियर बिकॉज दे वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ बुलडोज थ्रू तांकां जें जाय तें करपाक बुलडोज करपाक सोदता. सो दॅट IPBंतल्यान हाडलें जाल्यार पंचायताकूय रोल ना, कोणाकूय हें मेळना ऑब्जेक्शन्स मांडपाक. सो हें सांगपा म्हळ्यार गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड एक रॉंग चलता आनी हें जावपा जायना. हे आनी मुखार व्हरचें न्ही, कित्याक गोंयच्या जनतेक हें नाका. आनी जेन्ना जनतेक नाका आसता तेन्ना सरकारान म्हाका दिसता जबरदस्ती करप न्हू. सो म्हजो डिमांड आसा सरकारा कडेन की तांणी जाता तितल्या बेगीन हे प्रोजेक्ट कॅन्सल करचो. आज इन सॉलिडॅरिटी टू शो टू संस्थेन आज सिग्नेचर कॅम्पेन जी केल्या थंय आमी काँग्रेस पक्षातर्फे आमी आमचो सपोर्ट दाखोवपाक हाजीर जाय. सपोर्ट करपाक एक्शन कमिटी आहा, ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी. ऑलरेडी थिंगा न्ही इलिगल बंगल्याचे केस झगडटात. इलिगल बंगला येयला तो हेरिटेज झोनाक कितलेच म्हयने जाले तेजी केस चलोवन मुखार येता. आतां आनीक एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वेअर मिटर हे रिसॉर्ट. सो हिंगा येवपाक नाका म्हणून आमचो ताका फूल सपोर्ट आनी हांव प्रपोज करता. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन हो विशय विस्कटावन सांगलो. आयकात. We are doing this signature campaign. People have to come, write out their names, write their names, address, phone number, and sign. Basically, this is to object to the IBP project of laterite resort of Ella, Old Goa in survey number 89. Old Goa हे आर्किओलॉजिकल हितून पडटा आनी तितूंत 7 मायज मॉन्युमेंट्स आसात, चर्चीज आसात आनी तसले हितून झोनींग एरियाक तुका कांय करपाक अलावड ना. पयले म्हणटा तो इल्लिगल बंगलो आयला आनी तो देखून काडपाक सरकाराक त्रास जावपाक लागला. बिकॉज सरकाराक पयलीं आपलो इंट्रस्ट आपले जे BJPचे ते स्पोक पर्सनान जो बंगलो बांदिल्लो आसा तो तांकां काडपाक नाका, तांचो इगो थंय हर्ट जाता. बट दे आर नॉट लुकींग एट दॅट इट इज अ हेरिटेज सायट. वर्ल्ड वायड टुरिस्ट कम देर. नोबडी इज सपोज टू डू एनीथिंग. आनी हितूंत आमी प्रपोज केलां की द प्रोजेक्ट कम्स विदिन द 100 meters ऑफ द स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट सायट ऑफ द माउथ टेम्पल, not conforming to the zoning and areas, heritage areas, inadequate access of road. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप तुयेकार, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ओव्हरहेड केबलांनी वास्को शाराक सोरपावरी रेवाडो घातला.
रस्त्यार पडपी वा हुमकळपी केबल वाहन चलोवप्यांचो जीव घेवपाक शकतात हे मतीत घेवन केबल जाग्यार घालपाचो वावर मुरगांव नगरपालिकेन हातात घेतला. वीज खांब्यावयल्यान ओडिल्ले केबल मदींच रस्त्याचेर पडल्यात. केबलवाल्यांचे हुमकळट्या केबलांकडेन लक्ष आसना. अपघाताक कारण जावचे आदी हे केबल काडपाचो आदेश वास्कोच्या कलेक्टरान दिला. आमदारान ह्या विशयाचेर बसका घेतली. केबल हुमकळत दवरपी केबलवाल्यांचेर नगरपालिका कारवाय करतली. केबल जमनी पोंच्यान व्हरता अशेंय पालिकेन सुचयला. पळयात. ओवर द पिरियड ऑफ टायम न्हू एक 10-15 वर्सां 20 वर्सां जाली केबल नेटवर्क आणि इंटरनेट नेटवर्क चलता. सो खुबशे लोकांनी आपलो ऑप्टीक फायबर केबल किंवा दुसरो कॉपर केबल लायटीचे पोलाचेर युटिलायज केला. पण इतल्या दिसांनी कितें जालां की ते वायर खूब जमा जाला आणि ऑपरेटर चडशे कितें करता जे तेंचे मेंटेनन्स मनीस आसा फायबर जॉईन करता आनी पोन्नो फायबर जो आसा ओल्ड तो तसोच सोडटा आनी इट गिव्स बॅड लूक. एक्चुअली तो सकयल पडटा कोणाच्या पांयाक लागता सो इट कॅन कॉज एक्सिडंट. सो एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपालिटी दे हॅव कॉल्ड फॉर अ मिटींग आनी हाजो तरी कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. सो आमी सुद्दां गव्हर्मेंट मशिनरी कॉपरेट करता आनी जाता तितले क्लीन लूक दिवपाचो प्रयत्न करता आनी एक ऑप्शन आहा अंडरग्राउंड करपाचो. सो दॅट वील ऑपरेटर सीट एंड डिसायड वॉट टू डू बिकॉज ओवरनायट पुटींग अंडरग्राउंड इज नॉट पॉसिबल at a cost. So wherever from our side we are cooperating. बरें दिसता कितें आयज आमी तांकां आपयलेलें आनी तेंची केबल तांकां जे केबल चलना ते तांकां सांगलें कितें आहा ते केबल चलना ते थंयसरूच ते बांदून ते वयताले. पूण आयज तांकां सांगलेलें जे चलना ते तुमी केबल काडा आनी खंयसर आहा ते अंडरग्राउंड करून ते बेगीनचे बेगीन ते कितें अंडरग्राउंड केबलिंग डिपार्टमेंट सुरू जाल्लें आहा. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदता ह्या वास्कोकारांक सिटीन जे लोकांची दुकानां रेजिडेन्शियल आसा तांकां हो मातसो एक त्रास जातलो. जेन्ना बरी गोष्टी जाता तेन्ना मातशे त्रास जातात तो मातसो तुमी सहन करचो आनी एक बरें सुंदर वास्को तुमकां दिसतलें ह्या 1.5-2 वर्सां भितर. इतलेंच सांगता आनी कॉपरेट करा म्हणटा. आता अंडरग्राउंड हे चालू झालं त्याची लाईन फुल अंडरग्राउंड वयता दोन्ही सायडीन वयता. एक सिस्टमॅटीक जातलें तेणी एक ऑपरेटराक चान्स केला सगळे ऑपरेटराक तुम्ही बाबा तुमचे जाताले तेच्या वांगडा घालून घेताले घ्या. एक्चुअली हांकां लाखांनी खर्च जाता घालपाक घालपाक आनी एक्चुअली कोणाक परमिशनूय मेळना ती गव्हर्मेंटाची परमिशन घेवची पडटा. ती परमिशन कोणाक मेळना ती आतां ही ऑपरेटराक हाय ती चान्स पडला जाता जाल्यार तुमी अंडरग्राउंड घालून घ्या. तर सगळे ऑपरेटर टॅक्स जावपाक सोदता जाले आसता थोडे आनी ते आपूण अंडरग्राउंड घालतले आतां. जे डेड वायर्स आसा खुबश्यो ज्यो वायर्स आसा त्यो डेड आसा म्हणजे तातूंत कांयच ना त्यो बेश्ट्यो आसा म्हणून आसा त्यो कट जाल्ल्यो आसा. सो फर्स्ट फेजीन ह्या सगळ्या ऑपरेटरांक सांगलें की तुमी डेड वायर्स ज्यो आसा त्यो काडात आनी सेकेंड फेजान म्हणजे हळू जेन्ना आमचें अंडरग्राउंड केबलिंग स्टार्ट जातलें तेन्ना फुडेंय बी डेटा केबल्सोय बी आमी अंडरग्राउंड घेवपाचो आमी प्रोविजन करूया. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा हे सगळे जे केबल ऑपरेटर्स आसात आनी त्या मिटिंगेचे एक जे डिसिजन जाल्लें तें आयकून ते सगळे सकाळीं आयले आनी ह्या सगळ्याक आतां चालू आसा खूब पळयता आसतले ते डेड वायर्स ज्यो आसा ज्यो अनयुज्ड वायर्स आसा त्यो आमी रिमूव. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दिवाळीक आतां 5 दीस उरल्यात. भुरगे नरकासुराच्या धडांक आकार दिवपाच्या वावराक पेटल्यात. रस्त्या देगेक कितलेशेच बिन तकलेचे ल्हान व्हड नरकासूर पळोवपाक मेळटात. पळोवया किंग्स ऑफ मुळगांवच्या तरणाट्यांनी चलयल्ली तयारी. आज फक्त 7 दिसांचेर येवन दिवाळी रावल्ली आसा आनी यूथ जे आसा ते नरकासूर करपाक सद्या बिजी आसा. आमी पळयतात की बाजारान रेडीमेडूच नरकासूर सद्या मेळटात. पयलीं हे मेळनासले. आमच्या फाटल्यानूच भुरगे नरकासूर करतात की एक तेंच्यांनी कोणो हाडला आनी ते करतात आनी गवत बिलान एक ट्रेडिशन पयलींच पसून अशें नरकासूर करताले. पूण आतां एक ट्रेंड जाला की एक सांगाडो करतात लोखणाचो आनी ताचेरूच नरकासूर करपाचे म्हणजे हाजेर फोली लावन नरकासूर करतात, पेंटींग करतात. पयलीं फोलींचो नरकासूर करताले पूण आतां पेंट मारपाचो ट्रेंड जाला. तशेंच बाजारानूय रेडीमेड नरकासूर मेळटात. ते नरकासूर लोक घरा वचून तांचेर डेकोरेशन करून ते नरकासूर करतात. पूण आमच्या फाटल्यान नरकासूर आहा तो ट्रेडिशनली पयलीं नरकासूर करतालो तसो आसा म्हणजे ते गवत बी घालून नरकासूर करतात. आतां शेनवारा नरकासूर रातचो आसतलो आनी 18 दिवाळी जातली. हे नरकासूर आतां एक 4-5 दिसांनी तेंचो कंप्लीट जावपाचो आसा. भुरग्यांक सुटी पडल्या बेगीनूच म्हणून तेंच्यांनी बेगीनूच नरकासूर करपाक सुरवात केल्या. पूण आतां नरकासूर व्हडले बी नरकासूर करतात
आमी एक पळयलो की तो 35 फिटाचो नरकासूर मुळगांव हांगा चालू आसा आनी ताचें तोंडूच जें आसा तें एक सादारण 2-3 फुटाचें आसा आनी तांकां खर्चूय भरपूर येता. असो ट्रेंड सद्या चालू आसा आनी नरकासूर करपाचें जे हे आसा ते आतां कमी जाला पूण मोठे नरकासूर करपाचो ट्रेंड सद्या चालू आसा. हांव हांगालोच मुळगांवचो. आमी राष्ट्रवादी मुळगांव आमचो क्लब आसा बट आमी वर्सान वर्स नरकासूर करता. किंग ऑफ मुळगांव आमच्या नरकासुराचें आमी नांव दवरलां. तुम्ही पळोवंक शकता की एदी व्हडली प्रतिमा ही आसा आमची ती 2008 आमी सुरू केल्ली. बट पयलीं आमी येदो व्हडलो नरकासूर करूंक पावनासले बिकॉज फायनान्शियल सपोर्ट नासलो. आतां 3 वर्सां जालीं आमचे भुरगे कामाक लागल्या सो आमी येदो व्हडलो नरकासूर करूंक पावले आमी आनी कॉम्पिटिशनाक अशें व्हरना बट एकाच जाग्यार ही प्रतिमा आमी करता. खुबशे लोक लास्ट इयर खूब क्रावड जाल्लो आमच्या नरकासुराक पळोवपाक. सो ह्या वर्सा बीन सगळ्यांनी येवचें. तशेंच आमी हांगा ह्या वर्सा एक भुरग्यां खातीर अप टू 5 to 12 एज लिमीट किड्स कृष्णा कॉम्पिटिशन दवरला. डायलॉग्स ना जस्ट कॉस्ट्यूम आनी तेंच्यांनी एक पोज दिवपाचो आनी रावपाचें भुरग्यां खातीर तें. सो एक कॉम्पिटिशन दवरला. सो पार्टिसिपेट जावपाचें बिचोली मर्यादीत ओन्ली. न्ही असो नरकासूर आनीक खंय व्हडलो जाता बी करता बी कोण? वाळपय टील थिवीम मेरेन म्हापसा मेरेन तरी येदी व्हडली प्रतिमा जायना म्हाज्या दिसता. नरकासूर कोण करिना. ह्या वर्सा कितको फुटाचो आसा? ह्या वर्सा आमचो नरकासूर ऑलमोस्ट 35 फुटाचो आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकार सणा परबांनी रमतात. सण परबो मनाक थाकाय शांतिकाय दितात. नावेलचे रुजाय सायबिणीची फामाद नोवेनां सोमारच्यान सुरू जाल्यात. परंपरे प्रमाण तळावली इगर्जेच्या पुरसांव फांतोडेर नावेली इगर्जेत येता आनी उपरांत नोवेनांक सुरवात जाता. ह्या नोवेनांक गोंया भायले भाविकय गर्दी करतात. पळयात. आमच्या नावेलचे फिरगोजेचे नवें सुरू जालां रुजाई सायबिणीचें आनी रुजाई सायबिणीचें नवें सुरू जावचे आदीं एक परंपरा आसा. तोडालीच्या कोपेलान सावन हांगा रातचें पुरसां येता. 3:30 वरांचेर सगळे लोक एकठांय जाता. वाती घेवन केस करून मागण्याच्या मनान राचत्या मनान येतात आनी पयले मीस एके भाशेन अदीक वर्तावळीपणान थंयसर एक आमच्या ग्रावंडा लागीं
हे दिसान जायतो लोक न्हंयच खबर नावेलचोच बगर दुसऱ्या गांवचो लोक वांटो घेतात. ही एक परंपरा वर्साच्या वर्सा करूंक आयले. म्हणटच निमावळतान ते लोक करता. म्हणटच अंदूच्याय वर्सा ते आमी केला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान रोजमन क्रूज नागवा वेर्णा पंगडाक 5 विरोधात 4 गोल फरकान हारयलो. नावेलीन फादर बासालियो आंद्रादी मेमोरियल सर्तीची फायनलीत जैत मेळयलें. माजोड्डेच्या मुसन खेळामेळार ही फुटबॉल सर्त जाली. असासियाओ अकादमिका द माजोड्डान ही सर्त घडोवन हाडली. रेग्युलेशन वेळार 1-1 अशी बरोबरी जाली. जैता खातीर दोनूय पंगडांनी आपले परीन बरे यत्न केले. ही सर्त अटीतटीची जावन रावली. शेवटाक मॅच टाय ब्रेकरात नावेली स्पोर्टिंग क्लबाच्या फायद्यात 5-4 अशी सोंपली. 22वे फादर बासालियो आंद्रादे मेमोरियल सर्तीत नावेली स्पोर्टिंग क्लब चॅम्पियन म्हणून उदेलो. पळयात रोमांचक डावपेच. फायनलाक आशिल्ले रोजमन क्रूज नागवा वेर्ना आनी नावेली स्पोर्टिंग क्लब तातूंत विनर जाल्या नावेली स्पोर्टिंग क्लब. कितले वर्सां जाले तुमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता? टुर्नामेंट आमी ऑर्गनायज केल्यार आमकां 22nd इयर टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. सो 22nd इयर कसो रिस्पॉन्स कसो मेळटा हांगा टुर्नामेंटाचो? आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळा. सुमार ऑलमोस्ट 1000 लोक आशिल्लो टुर्नामेंटाक व्ह्यूअर्स आशिल्ले. सगळ्यांनी आमकां बरो सपोर्ट केला. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. आता वेध हवामानाचो. आनीक 5 दिसात पावस आनी हवामान स्थिर जावपाक जाय. अदीं पावस शिवरे येता, पूण 10 नोव्हेंबरा उपरांत सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें, हवामान खात्याचो अदमास. आयतारा थोडो पावस पडलो. 13 केंद्रांतल्यान 3 केंद्रांनी कांय प्रमाणात क्रियशीलताय दाखयली. दरेक केंद्रात अदमासी 1 सेंटीमीटर पावस पडला. आता 7 तारखेक परत पावसाची अपेक्षा दवरपाक शकतात. IMDन ह्या दिसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. कांय कडेन वीज आनी खर वारो घोळू येता अशें हवामान विभागान सांगला. लोकांनी सादूरताय बाळगुची. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 आनी 25च्या मजगती उरूं येता. 10 तारखे मेरेन शिवरू येता पावस. 7 तारखेक IMDचो येल्लो अलर्ट. मंगळारचे तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.